गोंयांत सद्याक मराठी कोंकणीचो वाद परतून पेटला. आता ह्या वादाक नवे वळण आयला. कोंकणी लेखक प्रकाश नायकान जांकां मराठी जाय तांणी खोशयेन महाराष्ट्रान वचचे अशे आशयाच्या फेसबुकार बरयल्ल्या पोस्टाचेर दोतोर मधू घोडकिरेकारान म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीचेर म्हाड्डोळ पुलिसांनी 2 भाशांमदीं तेढ निर्माण केल्ल्याचे नोंद दवरून गुन्यांव नोंद केला. हे विशीं उलयतना प्रकाश नायक हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी. गोयची राजभास कोंकणी हें ना कोंकणी आंदोलन जेन्ना सावन सुरू जालें तें ओपिनियन पोला पासून सुरू जालें. खरें सांगपाचें म्हणजे कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें नाशिल्लें, आमकां रावपाचें आशिल्लें गोंयांत. गोवा, दमण आनी दीव हो संघ प्रदेश आसलो आनी ह्या संघ प्रदेशांतलो एक भाग गोवा हो महाराष्ट्रांत घालपाचो ठरयल्लो. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल वोटींग जालें आनी तातूंत आमचें गोंय वेगळें उरलें. कित्याक उरलें? कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें ना म्हणून. म्हणजे महाराष्ट्राची राजभास मराठी. तेन्ना आमकां जर मराठी कडेन वचपाचें ना जाल्यार आमकां गोंयांतूच रावपाचें हो तो निर्णय आशिल्लो. लोकांनी मतदान केलो हें ना. आनी लोकांनी मतदान करतकच त्या उपरांत कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी 1975. त्या उपरांत 1987 राजभास 1985 ते 87 अशें राजभास आंदोलन जालें. आनी ह्या राजभास आंदोलना 555 दिसांचें तें आंदोलन. ह्या राजभास आंदोलना उपरांत आमची राजभास कोंकणी जाली. आनी दर एका देशांतल्या दर एका राज्याची एक वेगळी भास आसा. महाराष्ट्राची मराठी, कर्नाटकाची कन्नड, तामिळनाडूची तामीळ, तेलुगू आंध्र प्रदेशाची अशी प्रत्येक राज्याची एक राजभास आसा. आता तेलंगणा सुद्धा वेगळें आसा. तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश वेगळें आसून एकूच राजभास आसा दोगांयची, तेलुगू. आमची तशें ना. आमची गोंया खातीर वेगळी राजभास आसा आनी महाराष्ट्रा खातीर वेगळी राजभास आसा. मराठी ही महाराष्ट्राची, गोंयची कोंकणी असो तो सगळो एकूण आढावो ताजो. म्हणटकच जे लोक आयज मराठी मागता तांणी खंय वचचें पडलें? तांणी जरूर महाराष्ट्रांत वचचें पडलें. आनी म्हणून हांवें तो पोस्ट बरयलो की जांकां कोणाक मराठी जाय ताणें महाराष्ट्रांत वचचें. सादें सिंपल गणीत. हाजेर FIR जाता कितें जाता हो तांचो प्रश्न, तांणी करूं. कितें तुमचो उद्देश कितें आशिल्लो? आमचो उद्देश असो की इतली आमी राजभास आंदोलनां जालीं, सगळे इतले हांगासर वाद जाले आनी ह्या वादांतल्यान आमकां आतां कुशीन सरपाक जाय.